देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या पावलार पावल मारून बाण सोडूया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या जेरुसालेम शहर देवा वसीचे ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे जेरुसालेम शहर देवा वसीचे ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे पावलार पावल मारून बाण सोडूया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या पावलार पावल मारून बाण सोडूया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसtiu आनी मिसाचे पेटीन वांटो घेवंक सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार सगळी आमची मागणी देवा उपकार धरून हे मिसान आमी वांटो घेवया बाबाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाल बावा भयणानो आयच्या मिसाचो विशय जिवीत नवसोर सोम्याची वाट तयार कर पातका वरवीं आमी देवा थावन पयस वेता देखून आमच्या जिवितान नवसोरणी करूंक देव आमकां आपयता आनी उपाय दिता ही नवसोरणी करूंक संस्कार देवाचें उतर आनी समर्थ देवान आमकां दिल्या भागिवंत फ्रांसीस शावेराचें जिवीत आमकां हे नवसोरणेचे वाटेर स्फूर्ती दिता देवाक मानता तसलें आमचें जिवीत करूंक आमकां कृपा आनी बोल ह्या मिसांत मागुया आनी आयज आमी कुर्साचो भाग्यवंत जो यान धर्मशास्त्री हाचो समारंभ करता ताणें आपल्या जिवितान क्रिस्ताचो मोग केलो क्रिस्ताच्या कुर्साचो मोग केलो ताका वेंग मारली आनी एका नवसणेचें जिवीत ताणें आपणायलें जायत्या नवसरूंक ताणें आपलें जिवीत भेटयलें आमच्या जिवितान आमकां नवसणेची गरज म्हूण ओळखून घेवन आमी जेजूक आमच्या जिविताचो मास करूंक जायते पावटी विसरल्या तरे वेळार सगळ्या आमच्या पातकांची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागुया हांव पातकी सुर पदवयता देवाक आनी तुमकां बावी म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मोना चिंतून तना विचार वायट आदारून बरें सोड हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो मोड हे पासत घेवन सदांच सांकवार बरें सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां बावितो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद प्रार्थना मागता सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावो प्रार्थुया बापा तुवें मागून जवांक तुज्या निकाक जेजूच्या मोगान पिसो केलोय त्या मोगान तो कुर्साक वेंग मारूंक
आनी आपणाक सुपनाय त्याग करूंक पावलो. कुर्सार मालोले जेजूचो सदां विस्वासपणी पाटलाव करून तुजे मोहिमेंत तुका सासनाक मुखामुखी पडोवचे भाग आमकां फाव जावं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तखोरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता राजव चलयत सासनाच्या सासना. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. उज्या सारको एलिजा प्रवादी उठलो. आत्या सारकी ताची उतरां. ताणेंच तांकां भूक हाडली आनी क्रोधान तांचो भस्म केलो. देवाच्या नांवान ताणें सोर्ग बंद दवरलो. तशेंच 3 पावटी वयर तावन उजो देंवयलो. एलिजा, तुज्या विस्मितांनी तूं कितलो मोहिमेवंत. तुजे भाशेन आनी कोणाच्यान बोदाय दाखोवंक जायत. उज्याच्या गोडयांचे गाडयेन उज्याच्या बोवऱ्यान तुका वयर व्हेलो. देवाची शिरोन पडचे आदींच ती पालोवच्याक आपल्या भुरग्या वाटेन आवय बापायची काळजां ओडून व्हरच्याक आनी जाकोबाची कुळां नव्यान स्थापच्याक तुका नेमलोल्या काल्यार तयार केल्लो म्हूण बरयलेले आसले. तुका देखला आनी तुजी इश्टागोट जोडून मोरून गेल्ल्यान ती सगली सुभागी. देवाचे उतर हे आमचो जबाब गावन जातलो. तुझ्या मुखामोलाचो पोरजोळ आमचे पडूं दी. सोवेस्परा तुझ्या मुखामोलाचो पोरजोळ आमचेर पडूं दी. तूं इस्रायलाचो गोली तर आयक आमकां. तुज्या मुखामोलाचो पोरजोल फांकोय. तुजे बोल उक्तेपणी दाखय. जबाब. तुझ्या मुखामोलाचो पोरजोळ आमचेर पडूं दी. दोलबारांच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागता. आमचेशी परतून ये. स्वर्गार थावन नोदोर मार. हे तुजे दाक वेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाक वेलीक बालगून सांबाळ. जबाब. तुझ्या मुखामोलाचो पोरजोळ आमचेर पडूं दी. तुज्या उजव्याक बसयलेल्या पुरुषाचेर तुवें बोलिश्ट केल्ल्या मनशाचेर सदांच तुजो हात दवर. आनी कदींच तुजे सोरशिली आमी कोडसोरून वेचे ना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाकाणटल्या. जबाब. तुझ्या मुखामोलाचो पोरजोळ आमचेर पडूं दी. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Hallelujah.
सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात आनी आखे मनशाकूल देवाचे तारण पळयतले. Alleluia. 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. दोंगरा वेले देवून येता आसतना शिसांनी जेजू कडेन विचारलें, एलिजा पयलो येवंक जाय अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात? ताणें जाप दिली, एलिजा येतलो खरो आनी सगळें थाऱ्यार घालतलो, पूण एलिजा आयलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. आनी तांणी ताका वळखलो ना आनी आपणाक जाय तशें ताका केलें. तेच परी मनशाच्या पुतानूय तांच्या हातांतलें सोंसचें आसा. तेन्ना स्नानदातार जुवांवा विशीं तो उलयतालो म्हूण शीस समजलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Wakari tuga Krista. मोगेच्या भयणी भावनो, आयज आमचे मुखार विशय दवरला, जिवीत नुसर सुम्याची वाट तयार कर. बाबा आमच्या सुरवणीच्या इतिहासान उदी करून मनीसकुळाच्या इतिहासान जायते नांव वळते मनीस आमकां दिसून येतात. तांणी आपले जिवीत जेजूच्या वावराक शिववर्तमान परगटूंक भेटयलें, पवित्र सभे खातीर भेटयलें. हे वेळार म्हाका आगोस्तीन हाचो उगडास येता. आगोस्तिनाचें जिवीत म्हणल्यार तो ल्हानूच आसतना ताका पवित्र सभेन भितर काडलेलो, पूण जेन्ना तोंडनाटो कसो जिवीत सारतना जियेतना जायत्या वायटांक तो सांपडटा. वायट इश्टांचो सांगात, तोरे मस्तीपणां आनी भाशेन बाबा तो आपलें जिवीत सारतालो. आनी ताची आवय जायती दुखाबरीत आपलो पूत तोंडाशीपणां करता, मस्तेपणां करता आनी ती दिसान रात आपल्या पुता पासून मागीत आसता. तेच बरोबर भाग्यवंत आमरोस भाग्यवंत आगोस्तिनाक जायतो मार्गदर्शन दितालो, देवाचें उतर परगडटालो. तरी पूण भाग्यवंत आगोस्तीन आपल्या मस्तेपणान आसलो. कांय तेंपान भाग्यवंत आगोस्तीन आपलें जिवीत बदलता. संवसारी वस्तू, संवसारी कसपायो, वणावण्यो कोरी कुशालकाय दिना हें ताका तावें जाता आनी आपलें वायट जिवीत सोडटा. पवित्र सभेन भितर सरता, आपलें जिवीत देवाक भेटयता. बाबा तो पवित्र सभेचो एक इतिहासकार, जस्ट हिस्टोरियन जाता आनी आपल्या पुस्तकांत तो म्हणटा, Our hearts are restless, Lord, until they rest in you. आमची काळजां तुका रचल्यात सायबा, तुज्या शिवाय आमच्या काळजांक तार ना. हांव भयणीडो, हे भाशेन समाजान आमी पळयता जायते मनीस आसात नावस्ते, तांकां आज पवित्र सभा मान दिता. तांणी आपलें वायट जिवीत सोडून दिलें आनी
पवित्र सभे खातीर क्रिस्ता खातीर देवाचे उतर परगटूंक आपलें जिवीत भेटयलें आनी आयचो भाग्योत कुर्साचो जुवांव ताणें आपलें जिवीत मागणे उपास धोणवण करून जायते सुसून आपलें जिवीत भेटयलें क्रिस्ता खातीर. भाव भयणीरो, आज आमच्या समाजान आमी दोतोर मारल्यार समाज आनी आमी कशे परी जियेता, आमचें जिवीत कसलें जालां. आमी क्रिस्ताची बावतिस्मा दिशीन आमकां क्रिस्तान न्हेसयल्यात आनी हेच पुसत भाव भयणीरो, आमी क्रिस्ताची जावंक आमचे प्रयत्न जावंक जाय. आमी त्याच जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान परगटूंक जाय. पूण अशें घडटा काय? भाव भयणीरो, आमचे भितरली जायतीं जाणां फकत नांवाची क्रिस्तांवां, फकत आयताराची क्रिस्तांवां, पूण हेर दिसांनी भाव भयणीरो म्हज्या जिवितान, म्हज्या खासगी जिवितान, वावराच्या जाग्यार, शिंकपाच्या जाग्यार हांव भोंवतां खेळटां, तुवें क्रिस्ताक हांव गोवाय दिता. आज समाज भाव भयणीरो तरेतरेच्या वायटान रेवडलेलो आसा. भ्रश्टाचार, फटिंगपण, दादागिरी, आनी आमी क्रिस्तांव पासून तातूंत जायती मिसळ जाल्ली आसा. क्रिस्ताक गोवाय दिवचे बदलेक आमी संवसारी वस्तू, ग्रेसकाय, दुडवां फाटल्यान फटिंगपणां जियेता. असले परिस्थितीन भाव भयणीरो आज आमकां गरज आमी आमचें जिवीत न्हवसरू. आनी आयचे वाचपाक कितें आमकां उगडास कोत्ता. पयल्या वाचपान एलिजाची आमी खबर आयकल्या. एलिजा देवान वेचून काडलेलो प्रवादी भियेता, पूण देव ताका सांगता भियों नाका. तुज्या असक्तायेन, तुज्या धोळडीरपणान हांव तुजें बळ जातलो. म्हणटच तूं भियेवं नाका, हांव तुज्या सांगात आसतलो. तूं कितें करतलो, कितें उलयतलो तें म्हजे उद्देशी तूं करतलो. म्हणटच भिये नाका. आनी शुभ वर्तमानान आमी आयकलां कोण भाशेन जेजू आपल्या शिसांक घेवन दोंगरा वयल्यान देंवतालो. ताबोर दोंगरा जेन्ना ताचें रुपांतर जालें, आपल्या शिसां बरोबर तो देंवतालो. आनी शिसांनी एलिजाक, मोइजेसाक पळयलें तेन्ना म्हणटाले, एलिजा येवचो आसा, देवान मागलेल्याची वाट तयार करूंक तो येवचो आसा. पूण जेजू तांकां सांगता एलिजा येयलो. आनी उपरांत तो तांकां भाग्यों जॉन बाप्तिस्ताची खबर सांगता. जाणें जेजूची वाट तयार केली. एलिजा सोबे, प्रवाद्या सोबे, जॉन बाप्तिस्ता सोबे लोकार तेच भाशेन वागले. तांकां आयकोचे बदलेक तांकां नाकारले, तांकां जिवेश मारले आनी म्हाकाय ते मारतले. जेजू तांकां सांगता. बाबा भयणीरो, आज कितलीं जाणां आमी क्रिस्ताक आपणावंक प्रयत्न करता. आयची देवाच्या उतरांतल्यान आमकां एक संदेश मेळटा. आमी भाव भयणीरो आमचें जिवीत बदललेलें जाल्यार भाग्योन पावलो रोमकारांक बरोवंक सांगता ते भाशेन आमकां उलो मारता. तो म्हणटा, ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, पूण जशें देवान तुमकां मनाची न्हवसणी केल्या तशीच तुमच्या जिविताची चालूय सारकी नवी जावं दी. अशी देवाची खुशी कोण ती, कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें सुपून तें तुमकां वळखूंक, तें तुमी वळखूंक पावतल्यो. बाबा भयणीरो, आमकां बावतिस्मा दिसा म्हणटालो ते भाशेन देवान क्रिस्तान न्हेसयल्या. म्हणटच बाबा भयणीरो, आमचें जिवीत जावंक जाय क्रिस्ता सारकें. क्रिस्तांव म्हणजे दुसरो क्रिस्त, आलते क्रिस्तूस. आमी क्रिस्ता भाशेन जावंक जाय ह्या संवसारान. पूण बाबा भयणीरो, आमी असक्तायेक सांपडटा तेन्ना देव
आमकां साक्रामेंता उद्देशी आपले बळ कृपा दिता आमी ती नव्यान जी कृपा देवान आमकां दिल्ली आमच्या बावतिजमा दिसा ती नुसतून अदीक बरी क्रिस्तांवां जावं अदीक जेजूक परगडटली परगडणार जावं जाल्यार भाव भयणीनो कितलीं जाणां आमी ह्या साक्रामेंताचो मोग करता कितलीं जाणां आमी मिसाचे भेटेचो मोग करता जंय देव आपल्या उतरांतल्यान आपल्या पुताच्या जेवणांतल्यान आमकां जेजू सारकें जावंक आपयता कितलीं आमी जेजूक साक्षी दिवंक वावरता तर भाव भयणीनो भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेचे दाखोवणेन आमी वांटो घेता तेन्ना भाग्यवंत फ्रांसीसान आपल्या जिवितांत कितें केलें जायत ताणें नामना पदवी मेळोवन घेवपाची आशा सोडून दिली भाग्यवंत इनास लॉयलाच्या उतरा प्रमाणे कित्याक उपकारोत मनशान सगलो संवसार जोडी जाल्यार पूण आपलो ओतमो इबाडी जाल्यार ही उतरां भाव भयणीनो ताका जाली एक स्फूर्ती आपलें जिवीत सोडूंक सगले जे संवसारांत तो आपणावंक सोदतालो तें सोडून दिवन क्रिस्ताक जो परगडणार जो भाव भयणीनो आमकांय देव आमचें जिवीत क्रिस्ताक परगडटलें जावंक आपयता जाल्यार आमी कितें करतले हाचो भाग्यवंत आमकां उगडास करता कुर्साचो जुवांव ताणें कुर्साक आपणायलो एक भाशेन सगले त्या कोस दुमावणी धमकावणी सगळे ताणें आपणायले कित्याक तो जाण आसलो जेजूची उतरां ताणें आपल्या जिवितान मानून घेतली तुमी म्हजो पाटलाव करूंक सोदता जण एकल्यान तुमचो कुरीस घेवन म्हजे फाटले न्हेसून बाबा निरो आमच्या जिवितान कुरीस म्हणल्यार आमचे दिसा दीस पडटे कोस आडकोडी आमी ते घेवन क्रिस्ता फाटल्यान वचून हांव तांचे आड झुजून हांव ते मेरेन भाव भयणीनो आमकां शांती समाधान खुशालकाय मेळची ना आनी ह्याच पासून भाव भयणीनो आमी क्रिस्ताक एकवटलेली जावंक गरज आनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आमकां उगडास करता आमी क्रिस्ताचेर पात येवंक तर भाव भयणीनो येता तें वरस किरीत जुबली वरस होली इयर आमचो पाप साहेब फ्रांसीस किरीत आमकां उगडास करता आमी देवाचेर पात येवन जिवंक देवाचेर भरवंस धरूंक आनी आपल्या किरीत बुल ऑफ इंडिक्शन तातूंत तो आमकां किरीत उगडास करता होप डज नॉट डिसअपॉयंट रोमकारांक बरोवन तो किरीत 5व्या वेस्परां 5व्या वडीन आमकां उगडास करता देवाताय आमचो आसा भरवंस तर भाव भयणीनो आमी हे रेलिकेचे दाखणे सुम्यार आमकां देव जण एकल्याक आपयता आमी नोसणी करूं समाधान भाव भयणीनो जाय ती बदलप आमकां जाय नवी नवी न्हेसणां आमकां जाय नवे तरेन आमी जिवंक सोदता पोन्नी गोरां म्हणून नवी भाशेन जिवंक सोदता पूण आमच्या जिवितान भाव भयणीनो नवसणीची आमकां गरज न्हय काय आनी नवसणी करूंक भाव भयणीनो देवच आमकां बळ दिता देवाच्या बळाचेर आनी ताचे कृपेचेर आमी पातयेवंक जाय आनी देव आमकां सांडिना कसलेय वसक्तायेन कसलेच परिस्थितीन देव आमकां बळ दिता आमकां मात भाव भयणीनो खुशी आसूंक जाय जे भाशेन जेजू शिसांक सांगतालो हांव आयलो ह्या संवसारांत देवाची खुशी करून आनी देवाचो ताळो शिसांक दोंगरा वयल्यान देंवतना असो आयकूंक गेलो हो म्हजो अपुरबायचो पूत ताचें तुमी आयकात भाव भयणीनो भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान कुर्साच्या जोनान तांणी हो देवाचो ताळो आयकलो आनी देवाचेर पातयेवन देवाच्या कृपेचेर पातयेवन ते फुडें गेले जेजूक परगडूंक जेजूक साक्षी दिवंक आमकांय भाव भयणीनो जण एकल्याक देव आपयता आमच्या असक्तांचेर नदर मारूंक न्हय पूण ह्या असक्ताय देवाचें बळ घेवंक देवाची कृपा घेवंक फुडें वचून आमचें जिवीत न्हवसरून भाव भयणीनो आमी जेजूक परगडूंक आयचो सेवा धरून कितें आमकां उगडास करता तर भाव भयणीनो भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची देख घेवन कुर्साचो जुवांव ताची देख घेवन आमी
क्रिस्ताची मोडकून घेवन क्रिस्ताक आमच्या जिवितान आनी अदी करून नवसोलेल्या जिविता उद्देशी परगडूंक हे आमी साचे पिडेन आमकां जावन एकल्या कृपा आनी बोड मागुया. उभी रावया. बाबूयनीनो, आमचें जिवीत संवसाराचें समाजाचें जिवीत नवसरूंक आमी आमच्या जिवितान नवसणी आपणावपाची गरज. ही नवसणी आमकां देवा कडच्यान येता. देवाचेर पातयेवन हे वेळार आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमचे पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवान आपणाक माकल्यात म्हूण वळखून घेवंक आनी जिविताचे देखीन दुसऱ्यांक नोमिनेट जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमचे राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्यापणाचें जिवीत सोडून आनी भेदभाव करिनासतना सगल्याच्या बरेपणा पासत वावरूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बागेवन फ्रांसीस शावेरा पोरी आमी आमचें जिवीत नवसरूंक आनी उर्बेन शुभ वर्तमानाचे परगटणार जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळांत जेजूचे येण्याक आमी तयारी करता आसतना आमचे आत्मीक तयारीक आमी अदीक मत दिवंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भोव दयाल बापा, तुजो पूत ह्या संवसारान आमकां जिविताची वाट दाखोवंक येयलो आनी नवसोल्लीं आपणायतल्यांक खरें जिवीत खरी कुशालकाय ताणें दिली. आमी आमचें जिवीत नवसरून क्रिस्ताच्या येण्याक आमी तयार जातना आमकां जावन एकल्याक भाग्यवंत कुर्साचो जुवाव ताची मोजत आमी मागता. त्याचे भाशेन त्याग साखरबीस करून आमचें जिवीत शिववर्तमानाच्या मार्गार घालूंक आमकां तुजी कृपा आनी जाणबाय मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आदी मोगाळ जेजू आयज आमची काळजा गोरिता. तुज्या मोगाळ नुती उरपाय. तुज्या मोगाळ नुती एकठांय. कोतकोती काळजा सायबा बेटोनी कोताक तुका. कोतकोती काळजा सायबा बेटोनी कोताक तुका. म्हज्या भाव भयणी ह्या मोर्चारी तुमची बलिदान सुर पदवीदार देवा बापाक मानतात असले सामन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे भुवी सुबेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन कोण वाले बापा
भाग्यवंसवांचो उगडास करून कुर्सार जेजून भेटवयल्या बलिदानाचो समारंभान आमी आतां भक्तीन वांटो घेता. तर जेजूक एकवटोन तुजे कुशी परमणे कुर्सायलोले आमचे जिवीत दिसपोटी तुका मोगान भेटूंक ह्या बलिदानान आमकां गोठाय मेळू. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर पदवीदाराय आसनाच्या देवा सुर काड्या सुर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक पावू. उखायदो तिचा आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमच्या मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारोणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बासायलोले देणे तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सोल दलपारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरतोरी गायता. सर्वेस्पर Surkani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका सोय 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 सर्वेस्पराची नावी jedna taka soy soy unsorgi tuka soy 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 soy. Bapa Krostem pavitra to soglia pavitra ponaci zor tuझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदिरी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरून सुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तूं मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पसत समोर पडची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स केली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात नातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणीक कोराचें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेलच्याक तुमची पसत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोतलें. ही म्हज्या उगडासाक करात. Pavarataco good porgoduya Shivon pora purvi Tuvenam kasuri somya Susaracha surgonara Amchi बापा जेजूच्या मौनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो आनी सर्वांची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत जेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमिया आमच्या आदारी गवळ्या आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जिवंतपणाचो बोरमोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागिवून जुजे बागिवून धर्म दुता कुर्साचो बागिवून जुवांव बागिवून फ्रांसीस शावेर आनी सोर काणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. बाबा आमच्या जिविताचे दर एका पावंड्यार आमकां देवाची गरज आनी देवूच आदार दिता आमी आमची जिविताची नवसणी करूंक. जेन्ना आमच्या तुज्या जल्माचे पुर्वेक आमी तयार जाता आनी हेरेलेकीनचे दाखोवणीन वांटो घेता तेन्ना भाग्यान शां फ्रांसिसाचे जिवीत आमी आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. ताणें जिवीत बदलें जेजूचो पोरकुंडार जालो. आमी जेजूचे खरें आनी जिवे पोरकुंडार जावं हे वेळार जेजू शिकयल्या मागण्यान मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र आसा. तुजें राज तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपटो किरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकयल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां काणीन पूण दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत समस्या आमकां दी. सर्वींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी परमश उतरयता. तर आमकां तुज्या उदाराक आकलून सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें दवरून दितांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पुणच्या पवित्र सभेच्या भावाताचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेता राज वचलयताय सासतांच्या ससना सुम्याची शांती सदां काल तुमची सोबी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटले आमची कावत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची कावत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. वस्तो जेजू जाका बागेन फ्रांसीस शावेरान परगटलो. कुर्साचो जुवान आपल्या जिवितान आपणायलो ताचो मोग केलो ताच्या कुर्साचो मोग केलो. आमी हे जेजूक परगटूं हे वेळार हे ताच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुपाकी. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्या घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्या घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the side of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिझम संस्कार घेतलेला आहे तानीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
जेजू ये आमच्या काळजात रावून ये आमच्या काळजात रावून ये सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावून ये आमच्या काळजात रावून ये बाबा कोसून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय सासनाक तुजे येवजोन जाले आमचे मोले बिराड करचे सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावून ये आमच्या काळजात रावून ये सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावून ये आमच्या काळजात रावून ये आमच्या सोयमान घालतो जालोय जागरा रुपान दिश्टी पडलोय आमची पातळ काडून रोयताय शांती तुजी आमकां वाटाय सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावून ये आमच्या काळजात रावून ये आमचो सुमी आमचो धोनी आमच्या काळजांत आयला ह्या ताच्या वर्त्या देण्या खातीर तशेंच आमचेर ओतयलोल्या सोबार बेसांवां खातीर ताका आर्गां दिवंक फावो तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणान सगल्या देण्या खातीर ताका दिनवासुया उबी रावया प्रार्थुया देवा आमच्या बापा पाग्यो उजवाच्या जिवितान विचित्र उजवाडान कुर्साचो गोटवे आमकां वळखून दिलोय ताचो उगडास करून कुर्साच्या बलिदानान ह्याच्या वणान आमी वांटो घेतला त्या वरवीं आमचो कुरी सुकलून घेवन जेजूचो पाटला सोदिना जावंक आमकां गोडाय दी आनी कुर्सार जेजून जोडलेले सर मनशांचे सुरवणेची वळख आमच्या भोंवतणच्या मनशांक दिवंक आमकां उमेदीन भर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं बसुया आयज मिसाची भेट समोर उमलेल्या पाद्री अलेक्झांडर फेर्नांडीस हाका आनी ट्रोपा आनी कुंचेली हांच्या फिरगोसकारांक तशेंच बलिदानांत वांटो घेतलेल्या यादनिकाक आमचे दिनवास आमच्या गायन पंगडाक ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 7:15 8:30 9:45 11 आनी सांजे 3:30 5 आनी 6:15 6:15चे मीस इंग्लिजीन कुमसाराचें पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत आयज दनपारां 12:15 तामील भाशेन मीस आसतले टुडे there will be a mass in Tamil at 12:15 p.m. तशेंच सांजे 6:15च्या मिसाचेर बिस्म Agnello Gracious, Apostolic Administrator of Jalandhar Diocese, येजमान पौंड चलयतलो फाल्यां क्रिस्त येण्याचो तिसरो आयतार फाल्यां दनपारां 12:15 मलयालम भाशेन मीस आसतली There will be a mass in Malayalam at 12:15 p.m.
तशेंच वेस्ट आफ्रिकेचे 2 बिशप विक्टर निदोन आनी बिशप जॉन पेरे बासीन 15च्या मिसार येजमानपण चलयतले हे मीस इंग्लिशीन जातलें. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसांक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वो बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत हांव तुमी घेवच्यो. ह्या पुस्तिकेचें मोल 20 रुपया. सगळीं उबी रावया. Survispor तुमची सोबे आसूं. सरपदवेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून नवसलेल्या जिविता उद्देशी जेजूक परगटूंक ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं सांगाता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटां. आमेन. San Francisco Xaviera, Oracula, Radis Amcha.